Welcome back to Journo Speak. आणि विसावा वच्चे पयलीं बिफोर वी एंटर टू द ब्रेक आमी डिस्कस करताले की रिजनल प्लॅनाबद्दल मनोहर पर्रीकरांची भूमिका घेतिल्ली की 6 म्हयन्यांत अभियानचा दवरचो आनी कितें त्रुटी आहा त्यो सुदारच्यो. पूण हालींच पयर एक 3-4 दीस पयलीं सडनली एक बीजेपीचो स्टेटमेंट आयलो की रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करचो म्हणून. आता ही भूमिका योग्य अयोग्य आणि स्पेशली इलेक्शना दृश्टीन म्हणजे जिखपाचे दृश्टीन कशी तुमकां कितें दिसता? पर्रीकरान सुरवातेक जी भूमिका घेतलेली त्यानंतर आता तांची व्यक्तिगत भूमिका कितें आसा ती कांय कल्पना ना. पक्षाक त्यांच्या नेमकी वेगळी भूमिका घेवपाचो अधिकार आसा त्या प्रमाणे पक्षान घेतलेली आसतली. पण एक तटस्थ पद्दतीन जर आमी पळोवपाचें जालें तर म्हाका अशें दिसता की रिजनल प्लानान निश्चितच त्रुटी आसात आणि त्यो सगळ्यांनी मान्य केल्या. काही जाणांनी वाहत्या गंगेन हातूय धुवन घेतलेले आसतले आदलो जर अनुभव पळयलो तर. आणि जे त्या रिजनल प्लानाचे लक्ष दवरून ज्यो शक्ती आशिल्ल्यो गोंयान ते निश्चितच ताजो आपल्याक सोयीचे जाय तश्यो तरतुदी करून घेतलो. तेज्या खातीर त्यो सगळ्यो त्रुटी म्हणजे नेमके कितें दोश आसा ते काडून उडोवन एक परिपूर्ण असो रिजनल प्लान तयार करचो असो म्हाका दिसता. राजकीय पक्षांची भूमिका ही शेवटी जनतेक कितें जाय अधिकारी लोक कितें मागता मेजॉरिटी डिसायड्स अशा प्रकार लोकशायेन आसता. त्यामुळे एखाद्या वेळार एखादो मनीस जी भूमिका घेता ती कालांतराने ताका जर दिसली की आपली तेन्नाची भूमिका चुकीची आशिल्ली किंवा आपली भूमिका ही लोक विरोधी आशिल्ली तर ताका ती दुरुस्त करपाचो निश्चित अधिकार आहा. नाल्यार आमीच ताका हटवादी ठरयतात किंवा हट्टी ठरयतात किंवा आपल्याच भूमिकेक कायम चिकटून रावपी अशें ठरयतात. राजकीय पक्षांक हे फ्लेक्सिबल भूमिका घेवची पडटा. त्यानुसार राजकीय दृष्ट्या व्यवहार्य अशी भूमिका तांच्यांनी घेतल्या असो हांव एक निष्कर्श काडटा. पण तुमकां दिसता की हे सगळे विलेज ग्रुप्स किंवा जे NGOs किंवा ते थोडे NGOs वन मॅन NGOs असतात हे सगळे जे आता आवाज उठयतात ते खरेंच ग्राउंड रियालिटी लोकांले रिजनल प्लॅना बद्दल हे मत आसा? म्हणजे खूप जाणां रिजनल प्लॅन म्हणजे तो अजूनही खबर नासतलो एकशे वोटरांक. पण तरी आसतना हे रिफ्लेक्ट जाता पब्लीक ग्राउंड रियालिटी पब्लीक ओपिनियन. एक हें आसा की हाज्या पयलीं जे प्लान जो स्क्रॅप केलो तो निश्चितच बिल्डरांक फ्रेंडली असो आशिल्लो आनी लँड माफियांक पोशक असो आशिल्लो. ह्या वेळचो प्लान हो बिल्डरांक जाय तितलो सोयीचो जावना ते एक असंतोशाचें कारण आसा अशें म्हाका दिसता. सो बिल्डरय असंतुष्ट आसात. हय बिल्डर असंतुष्ट निश्चितच आसा. एंटी बिल्डर लॉबी असंतुष्ट आसा अशें हातूंतल्यान म्हणजे प्लॅन सगळ्याच भागांत दुसरी गोष्ट कितें सगळ्याच भागांत लोक असंतुष्ट आसा अशें दिसना. पण जे पॅडी फिल्ड्स आसा ती सेटलमेंट झोन दाखोवप किंवा ज्यो ह्याच्यो जमनी आसा धार्मीक हाज्यो कामाच्यो त्यो पुन्हा सेटलमेंट झोन दाखोवप ह्यो गोष्टी प्लानान त्या चुकीच्यो आसा आनी त्यो दुरुस्त करपा जाय. त्यामुळे प्रत्येक NGOक आमी एकाच पेंटान रंगोवंक शकना. त्यामुळे काही बहुतेक जे लोक रस्त्यार उतरतात ते राजकारणी ना म्हणजे सध्या राजकारणी रस्त्यार देवल्ले ना. जे NGOs आसा सामाजीक कार्य करतात असे लोक रस्त्यार देवल्या. त्यामुळे तांचे कडेन पळयतना वेगळो दृश्टिकोन दवरून जेन्युइनली तांचे आयकपा जाय. दुसरो असो एक घटक आसा की वन लायन केवळ बरोवन दिता वी वॉन्ट टू स्क्रॅप द हे. तांचे प्रशिक्षण आणि प्रबोधन करपाची गरज आसा. म्हणजे हांगा जे पणजे बसून जे तज्ञ उलयतात तांच्यांनी ग्रामसभा फेस करपाच्यो आनी सांगपाच्यो ह्यो त्रुटी आसा नाल्यार त्यो दूर करपाच्यो किंवा हे आमी बरें केलां तांकां जावंक जाय. जो पर्यंत तुमी लोकां कडेन वचून कितें सांगिनात तो पर्यंत लोक अंधारान उरतले किंवा अर्धवटूच ज्ञानाचेर लोक स्टेटमेंट करतले. पण राजन बाब आता 5 वर्सां पयलींची खबर आमी घेवया 2007 इलेक्शनां तेन्ना ह्याच रिजनल प्लॅनाचेर म्हणजे रिजनल प्लॅन 2011चेर एक व्हडलें एजिटेशन जालें गोवा बचाव अभियानान केलें. आणि त्यांना ह्या अभियाना खातीर कदाचित सरकार पडपाक शकता म्हणजे काँग्रेस जी पावरां आशिल्ली ती परती पावरां येवची ना अशें एक वारें जाल्लें. पूण तशें कांयच जालें ना. कम्फर्टेबली काँग्रेस परती रुलींग कोलिशन जावं कितें जावं काँग्रेस NCP वॉटेवर आयली परती. आतां परते हे जे सगळे विशय जे सो कॉल्ड समाजाक एफेक्ट जातात अशें म्हणटात लोक म्हणजे भाशेचो किंवा मायनिंगाचो किंवा रिजनल प्लॅनाचो परती इलेक्शनां कितें जातलें हे इफेक्ट जातले काय ना? ही जी आता सध्या जी तुमकां आंदोलनां दिसता ती एक आमच्या लक्षात येता की ही आंदोलनां सर्वसामान्य मनीस करता. सर्वसामान्य मनीस किंवा NGOs हांच्यांनी केल्ले आंदोलनाक थोडीशी वेटेज येता किंवा आसा अशें सादारण आता समाजाचें मत जालां अशें की आता जो रिजनल प्लॅनाचो आमी विशय उलयताले गव्हर्मेंट ह्या पयलींचे गव्हर्मेंट आता फॉर एग्जाम्पल स्पेशल इकॉनॉमिक झोन SEZ हो जेन्ना जालो तेन्ना तज्ञच सांगताले की तो बरो ते जातकच हांगा अशी उदरगत जातली ते जातकच अशे लोकांक रोजगार मेळटले ते जातकच गोंयचें सगळें चित्र बदलतलें सगळें
आणि मागीर जेन्ना NGOनीच जेन्ना आवाज सुरवात केली आणि NGOनी जेन्ना लोकांक सांगपाक सुरवात केली की बाबा अशे पद्दतीन गोंयचें नुकसान जातलें, अशे पद्दतीन हो जमीन घोटाळो जाला, सगळें जालां, तेन्ना हळू लक्षांत लोकांचे येवपाक लागलें की सरकार किंवा कोणी ज्यो एजन्सी आसा त्यो जेन्ना कितें करता तेन्ना तातूंत कितें नाल्यार कितें अशे तरेचो स्वार्थ आसता की तातूंतल्यान राज्याचें किंवा लोकांचें नुकसान आसता. रिजनल प्लॅनाच्या बाबतींत सुद्दां हें सादारण अशेंच आसा की हे लोक जेन्ना करता हे सारकें करचे ना अशीच लोकांची एक ना भुमिका. पूण ही भूमिका ह्या लोकांचे दिसता. डज इट गेट ट्रान्सफर्ड इनटू वोट्स फॉर ऑर अगेन्स्ट? म्हाका दिसना. 2007 जालें ना, क्लियरली जालें ना. म्हाका दिसना. जो हांवें सुरवातीक तुमकां सांगलां की जे जनरल इश्यूज आसा किंवा इमोशनल इश्यूज आसा ते खुबदां वोट हातूंत ताजें रिफ्लेक्शन पडिल्लें आतां मेरेन गोंयांत खुबशें दिसूना. कांय प्रमाणांत कांय टक्केवारी आसूं शकता पूण मोठ्या प्रमाणांत पडना. हें वारंवार सिद्ध जालां गोंयांत. फक्त आनी एक मेजर इश्यू म्हणजे येतातले इज अण्णा हजारेचो जो मुवमेंट जाला गोंयांत आजून कितलो मुवमेंटाची कितली ताका फॉलोईंग आसा काय ना हें तुमकां म्हजे परस तुमकां चड बरें खबर आसतलें. पूण हाजो इफेक्ट फ्रॉम अ नॅशनल लेवल म्हणजे वो आतां लोकपाल बील हें तें सगळें पळय जें चल्लां ताजो इफेक्ट कितें जातलो? म्हणजे फेब्रुवारी परते फिथ रेलेवन्स टू फेब्रुवारी इलेक्शन जावचें काय मेत इलेक्शन जावचें हाजे वयल्यान म्हणटा. हय ना कितें जालां की मॉरल बुस्टिंगाच्या दृश्टीन जे लोक खरेंच काही वायट गोश्टींचे विरुद्ध जे लोक उलयता किंवा उबे रावपाचो प्रयत्न आतां पर्यंत करताले तांकां तांच्या फाटल्यान तसो हें नासतालो आतां मेरेन. अण्णाच्या निमतान एक लोकांक एक मॉरल बुस्टिंग जालां जे खरेंच आनी ते मुख्य म्हणजे कितें ते लोक हातून ना इलेक्शन पॉलिटिक्सान ना ते लोक ना पॉलिटिक्स. सद्गुरू बाब एक बारीकशी अण्णा हजारे मुवमेंटा बद्दलची की म्हाका दिसता ढवळे काय खंय तरी दीपक ढवळेकरच स्टेजीर बशिल्लो आय एम अण्णा म्हणून टोपी घालून अशे पेपरार तरी फोटो आयला. आतां हे लोक कशे कितें म्हणून लोकांनी कशें घेवप? अण्णा हजारेचें जें आंदोलन आसा तो एक म्हणजे ज्वालामुखी कसो म्हणजे समाजा भितर आशिल्लीच ती भावना एंटी करप्ट लोकां विरुद्ध ताका ताणें बूस्ट दिला आनी एक व्यासपीठ मेळोवन दिला. लोकांकूय आवाज मेळ्ळो आनी गरजेचें आसलें. ताचो मतांचेर परिणाम कितें जातलो जावचो ना हे निश्चितच मतांचेर परिणाम ताचो जातलोच. दुसरें एक तुमकां सहज सांगता की 2007च्या इलेक्शनाक रिजनल प्लानाचो इफेक्ट निश्चितच जालो काँग्रेसीक. नाल्यार त्या टायमार स्पश्ट भोवमतान तो पक्ष येवपाचो. काँग्रेसीक सुद्दां कळ्ळें की काही लोकां वांगडा आमी जर असोसिएट केले तर आमची मतां फुट्टली. सो त्या टायमार तांच्यांनी काही लिडरां ना ते आमचे न्ही. भाजपानूय भुमिका तशीच घेतली की ते आमचे न्ही. काही राजकीय नेत्यांक स्वतांचे पक्ष काडचे पडले स्वतंत्र गोंयाक वाचोवपाच्या नांवा खाला. सर हे सगळे तांकां तांच्यांनी मान्य केल्लो की परिणाम आसा म्हणून आनी तो परिणाम जालो. शेवटी गोंयांत 40 मतदारसंघ असले तरी इलेक्शन हे 20 मतदारसंघांनी जाता. कारण 20 मतदारसंघांचे निकाल हे इलेक्शना पयलीं ठरलेले आसता. कोण केन्नाच पडू शकना इलेक्शनान ते लोक जाणा. त्यामुळे हांव असो धरता की इलेक्शन हे केवळ 20 मतदारसंघांनी आसता. त्यामुळे रिजनल प्लान आणि अण्णा हजारे सारखे जे विषय असता ते 20 मतदारसंघांत जे इलेक्शन जाता न्ही तातूंत काही सज्जन आणि बऱ्यापैकी आपले सदसद विवेक बुद्धी वापरून मतदान करपी लोक निश्चितूच आसा. आणि ते ज्या प्रकारे मतदान करता ताचेरूय खुबश्यो गोष्टी अवलंबून आसता. तर दुसरे तुम्ही जे म्हटले की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षासारखं हे की तांच्याय नेत्यांक अशे व्यासपिठार येवन हे करपाचें हे करच ना. कदाचित तांचे जर मत आणि मन परिवर्तन जाता तर आम्ही ते स्वागत करूया अशें म्हाका दिसता. स्वागत करूया पूण जाता तशें दिसता तुमकां म्हणजे करप्शन एट ग्राउंड लेवल म्हणजे अण्णा हजारे मुवमेंट जर घेतलो जाल्यार करप्शन एट ग्राउंड लेवल हे फक्त काँग्रेसी कडेकच आसा बाकी पार्टीत करप्ट लोक ना म्हणजे MG घे BJP घे अशें म्हणपाक शकता आमी. राजकीय आमची सिस्टीम जी आसा ते सिस्टिमेंतल्यानच हे अशा गोष्टीक प्रोत्साहन मेळटा. तातूंत मागीर हो काळो तो गोरो अशें म्हणपाक मेळना. आतां कितें कमी अदीक प्रमाणांत आसता. कांय लोक आसा सज्जन लोक आसा बरे लोक आसा राजकारणांत आसा दोनूय सायडीन आसा. पण जनरली अण्णाचें आंदोलन किंवा हें जें आसा तातूंत हांव उदक म्हणलां तशें थोडे कांय जो पर्सेंट आसा ताजो इफेक्ट आसता. पूण टोटल इफेक्ट ह्याच इश्यू खातीर आतां मेरेन खंयचेच ना. पूण सद्गुरू बाब 40 वयल्यान 20चेर आयले. ना हांव तें म्हणचो ना. हांव तितलो आशावादी आसा. कोणेच तशें जनतेक आतां पर्यंत जनतेक ग्रांटेड कोण धरपाक शकना आनी आतां पर्यंत खंयचेच जनतेन कोणाकच तशें आंदण कोणाक दिवना. जेन्ना गरज पडल्या तेन्ना त्या लोकांक बुद्ध शिकयल्या कळ्ळें न्ही. आजूय जनता ते पद्दतीन शिकयता.
निवडणूक सगळेच कडेन जाता. आतां कितें, काही लोकांचे प्रॉस्पेक्ट वेगवेगळ्या कारणां खातीर चड सोंपें आसता, काही लोकांक संघर्श करचो पडटा, पूण निवडणुको ह्यो निवडणुकोच आसता. शेवटी जो म्हणटा की आपूण चल आपण 80% मतां काडटलो आपल्या मतदारसंघाची, तोय प्रचार करता आनी तोय आपले पद्दतीन सगळे तरेचे टॅक्टिक्स आनी हे सगळे वापरता. म्हणजे तुमची एकंदर मतान फेब्रुवारी किंवा एप्रील आता कितले डिफरन्स जावपाक शकता? एप्रील मे अशी इलेक्शन जालें जाल्यार म्हाका एकाच कारणां खातीर म्हणजे एक पर्संटेज जर आमी घेतली, एकाच कारणां खातीर म्हाका दिसता की निवडणूक कदाचित जावंक शकता. ते कारण बाकीची जे राज्यांत निवडणूक आसा तांची जे टायम टेबल आसा, सेक्युरिटी फोर्सेस म्हणा किंवा बाकीची हे टायमिंग रिझल्टाचेर ताचो परिणाम, टायमिंगाचो परिणाम ना म्हाका दिसना की फेब्रुवारीत जावं फक्त एप्रिलांत कितें जावं. उदळ हांवें म्हणलां तशें काही जे एम्बरसमेंट टाळपाचे जस्ट एक थोडोसो प्रयत्न आसता, ताका लागून दिसता ते, पण ना. तुमचें कितें मत तुका? ना म्हाका अशें दिसता की फेब्रुवारीन इलेक्शन जावप हे काँग्रेस मानता अशें दिसता तांच्या हालचाली वयल्यान की आपल्याक सोयीचें अशें. तांचो कदाचित तो भ्रमाचो संबंध एक बारीकसो मुद्दो आयिल्लो की काँग्रेस पार्टींतली सगळ्यांकच दिसता फेब्रुवारीत जावच्यो काय एकच थोड्याकच दिसता? हय, तेय गोष्ट खरी आसा की विधानसभेचो काळ आसा 5 वर्षांचो, ताच्या पयलींच तुमी तो कमी कित्याक करता असो एक विचार काँग्रेस विधिमंडळ पक्षांतले खूब जाण उघडपणे आमचे कडेन उलोवन दाखयतात की तुमी तो कमी करूं नाका. कारण काही जाणांक नोकर भरती करपाच्यो आसा, काही जाणांक आश्वासनां दिल्ली पाळपाची आसतली, काही जाणांक पायाभरणी सोहळे उरकपाचे आसतले, त्यामुळे तांकां थोड्या जाण आसा भितर की लेट जावं न्ही अशें म्हणून. पूण तांकां दिसता की आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी फरक पडपा ना. हय 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 निश्चित. आनी दुसरी म्हाका दिसता की एप्रिलान जावप हे विरोधी पक्ष आणखी बरें काम करपाक संदी मेळटली त्या काळान. म्हणजे पिरियड घाईन इलेक्शन जालें अशें जावचें ना जर मार्च एप्रिलान बीन जालें तर. आनी एक मुद्दो म्हणटा तो पंचायत इलेक्शन हाजेर कितें इफेक्ट कितलो, म्हणजे हाजे पयलीं पंचायत इलेक्शन जाल्या विधानसभा इलेक्शना पयलीं काय ना, आनी तांचो इफेक्ट कितें जाता? राजन बाब तुमकां कितें दिसता? ना, पंचायतीचो हें जाता फाल्यां पंचायत निवडणूक ही पयलीं जावचीच ना. आयदर दोन्ही निवडणुको बरोबर एक वेळ जावंक शकता, पण विधानसभा निवडणूक ही पयली जातली. पंचायत एप्रिल मे म्हयन्या पंचायत इलेक्शन, पंचायत निवडणुकीचो तसो ह्या निवडणूक तसलोच संबंध म्हाका दिसना. तुमकां कितें दिसता? पंचायत इलेक्शनान फक्त गटबाजी मोठ्या प्रमाणात जाता. म्हणजे जो आमदार आसता, मंत्री आसता, ताका भुमिका घेवपा मेळना. तो कोणा एकट्याक सपोर्ट केलो, दुसरो जो बेजार जाता तो ताजोच मनीस आसता. त्यामुळे गटबाजीचो परिणाम एनी केस म्हाका दिसता जुना काही विधानसभा इलेक्शन वचचें ना. इलेक्शन एप्रिल किंवा मे हातूंत जातली. मे म्हयन्या पंचायत इलेक्शन एज पर शेड्यूल जातली. सो पंचायत इलेक्शन आनी विधानसभा इलेक्शन हातूंत कसलेंच कनेक्शन ना जे लोक उलयतात. पूण जनरली इलेक्शन जर फेब्रुवारीत जाली जाल्यार काँग्रेसीक दिसता की आपल्या फायद्यात जातली म्हणून. खरी फायद्यात जातली काय ना हें शेवटी इलेक्शनच ठरयतलें. आनी एप्रिला जर इलेक्शन जाली जाल्यार बीजेपीक दिसता, म्हणजे तुमचे दृश्टीन बीजेपीक फायद्यात जातली अशें एक जनरल हें जर धरलें जाल्यार. पूण शेवटी इलेक्शन जातली तुमचे एक हंच असो, म्हणजे एक तर तुमकां विचारलें केन्ना जातली? म्हाका दिसता फेब्रुवारी एंड पर्यंत इलेक्शन जावपाक जाय. तुमकां कितें दिसता? 26 फेब्रुवारीक जातलें अशें दिसता. 26 फेब्रुवारी. सो 2 जानेवारीक इलेक्टोरल रोल आउट जातले, ताजे मागीर 26 फेब्रुवारी पर्यंत इलेक्शन जातली अशी सगळ्याकच दिसता अशें म्हणया चडशे जाणां. अँड ऑन दीस नोट म्हणजे फेब्रुवारीत इलेक्शनाची तयारी बीजेपीन करची, काँग्रेसीन करची, बाकी सगळ्यांनी पक्षान करची, वोटरांनी तयारी करची की आपूण कोणाक मत मारतलो हेंय आतां ठरोवचें की फुडले 2 म्हयने भितर. अशें हाजेर आमी जर हें डिस्कशन एंड केलें जाल्यार आय थिंक लोकांक फेब्रुवारीत इलेक्शनाची तयारी करपाची. अँड थँक्यू फॉर वॉचिंग जर्नल स्पीक. कीप वॉचिंग प्रुडंट मिडिया.